बाबाची पुताची पवित्र आत्म्याचे नावे सर्विसभर तुमचे सोवी असो. आयज पवित्र सभा देवाचो पूत मुनीस जावपाचे विसबेची दोबाजीक परब समारंभता. बागेवन जुआंव पावलू दुसरो आणे स्थापलेले प्रमाणे आयच्या दिसाक जल्माक येवंक नासलेल्या भुरग्यांचो उगडास करता. आंकवार मारयेन गाब्रियल देवदूताचो उलो मानून घेवन पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूक गोरबेस संभोवलो. बागेवन जुजेन गोर्ब संभोवलेल्या जेजूच्या मनीसपणाचे हक राखून दवरले आनी सगळ्या आट्या बिट्यांक फुडो करून काड बोल्ल्या उपरांत मारयेन आनी जुजेन जेजूक जल्माक काडलो. मारिया आनी जुजेची देख घेवन गोरबेस जातल्या गो बायलांनी आवयच्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्यांची अशीच राखण करूंक आनी ताचे मनीसपणाचे ओक सांबाळूंक आनी तांचे भोंवतणी आसलेल्यांनी तांकां आदाराची जावंक एमिसाचे बेटेन शिता बेंड वांटो घेतना बापा लागीं खोतकोत्यान मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून पियर रॉड्रिक्स आमच्या बाबा खातीर देवान ताची काकलूत करून सासणेक सूख ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. 2 दिसां निमतान आमी मागता मिलाग्रीन वाचाद ट्रिजा बोतेलो आनी गेब्रियल मिनेझीस. तांचे खातीर मागतना तांचो उगडास करतना दुसरी आमची बाबा बिना आपलो 2 दीस मनयतात, काजारांचे वरस मनयतात. तांकां सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा, देवाची मजत, देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. त्या सद्भाग घेवन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक मागीर भोगतां आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Shantitacha ishta sosari Sorvesvara deva sorgicharaya Sorpodveda deva bhava Amituka namaskar kortam Amituka dilvasa Tuja torvuelvo Amituka,
सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे बाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस बोवी एकलोस इस्मोर एकलोस परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओकेपणान बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा तुज्या सासणीक पुताक मनीस जावंक पाठोवन आनी नाजारेतचे एके सादे आंकवारीक सोडवणदाराची आवय करून तुजी मोहिमा तुवें फांकयली. आमचे पासत मनीस जाल्ल्या ह्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या माये मोगाची गोडसाण दिसान दीस ओदीक चाकून तुज्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आमकां फावो कर आनी तुज्या मोगान येवजिल्ले सगळीची बरी खबर आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंक आमकां उर्बेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन अशें उलोवन म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणां माग, ती पाताळांतल्या कोलांतली व उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान प्रतिपाल केलो, ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा कोचचो ना. तेन्ना इसायसान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घोराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका, आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुका एक कुणां दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस आसा, रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी एमानुएल म्हणगे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. सगळीं म्हणुया, ओ पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा, म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता.
सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब: हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें: योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जालीं, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें: हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तुजी कशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा: योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जालीं, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सोकोत समूर्ती प्रमाणे वोपतात. उपरांत तो अशें सांगता: हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जालें आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार सगळे बी रावया. गायन गावया. B9 पान 25 तिसरो श्लोक. B9 पेज 25. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. Kiedy vorte udarmo, amcia somia Jezuce, ami gresau ciekawi. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moiman tuka. 6व्या म्हयन्याक नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें: नोमान कुरपेन भरलेलें, सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें: भिवू नाका मारी, तुका तर देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना.
मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला. आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चांकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमणे. आनी देवदूत तिचे सोडशिल्लो घट सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावमळीनो, आज पवित्र सभा देवाचो पूत मुनीस जावची विसबी, दी अनाउन्सिएशन ऑफ द लॉर्ड, ही दोबाजीक परब भावमळीनो समरमता. ही परब आमच्या भावार्थाची परब, कित्याक हे परबेंतल्यान आमच्या भावार्थाचें सोत आमकां उक्तें जाता आनी थावें जाता. आनी हेंच भावार्थाचें सोत जावं आमी तेरसाच्या मागण्यांत वांटो घेता बो करून सोंताचो मिस्तेर आमी नियाळटाव तेन्ना, जितले फावटी आमी आमोरेचें मागणें करता तेन्ना होच भावार्थाचो गूट आमी परगोट करता. कित्याक ही आयची परब आमच्या भावार्थाची परब. बाबा म्हणून नजोरी पिराचीत काळांत आमी आसा, कोरेस्मांत आसा, आनी कोरेस्माच्या काळांत दोबाजीक परबो समरूंक जायना. तरी आसतना आज पवित्र सभा ही परब समरमता मार्चाचे 25वेर, कित्याक डिसेंबराचे 25वेर सुमार 9 म्हयन्या उपरांत त्याच सरवंडाराच्या जल्माची परब आमी समरमता. आनी ह्या पासत आमी मार्चाचे 25वेर ही खबर देवदूत मारयेक जेजूच्या जल्माची दिता जाल्यार डिसेंबराचे 25वेर ह्या जेजू 9 म्हयन्या उपरांत जल्मता ही परब समरमता. आनी ह्याच कारणान ही भावार्थाची परब ह्या कोरेस्माच्या काळांत 25वेर मार्चाचे भावामडीन आमी समरमता. ही परब एके भाशेन हो भावार्थाचो गूट आख्ख्या मनीस कुळाचो एके भाशेन इतिहास बदलता. कित्याक जेन्ना मारयेन देवदूताक म्हळें, ही आसा हांव देवाची चांकून, तुजी खुशी म्हजें सवें जावं. जी उतरां भावार्थाची उतरां मारिया देवदूताक म्हणटा तेन्ना मनीस कुळाचो इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ ह्युमन कायंड, ते घडयेर आख्खोच बदलता. कित्याक समजुया मारयेन ते घडयेर म्हणूंक नासलें जाल्यार घडये आमकां सोडवंडार फावो जावचो नासलो. घडये देवाची घडये दुसरी कसली येवजण घडये जातली आसली. पूण जेन्ना मारिया ही आसा हांव देवाची चांकून, द मॅरीज फिएट, जे आमी इंग्लिशींतल्यान म्हणटात, होयकार दिता, खुशी मानून घेता, ते घडयेर मनीस कुळाचो इतिहास बदलता. ते घडये थावन आमकां हो सोडवंडार फावो जाता. देवबाब आपल्या पुताक आपल्या दोरच्या वेलो सोकळा देंवयता आनी आमकां आमचे सरशें दिवन आमचो दर्जो उंचल्या दर्ज्यार, भाग्यवंतपणाच्या दर्ज्यार तो पावयता. हो तो गूट आयचे हे परबेचो. देवाचो पूत मनीस जावची वीज भीती. आयची वाचपां बाबा म्हणून आमकां हाचोच उगडास, तिनूय वाचपांनी हाचोच उगडास केला. बो करून पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्प देव आकाशा कडेन उलोवन एक भाशेन सोडवंडार भासायता. एके आंकवार चलयेक चेडवाक एक पूत जल्मतलो, परमेश्वराचो पूत ताका म्हणटली, इमानुएल, आमचे मदें देव, आमची सोडवण तो करतलो. असल्या उतरांनी तो सोडवंडार भासायता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जे कितें पयल्या वाचपांत भासायलां तें नव्यान शार्ती पावलेलें आमच्या कानार पडटा. देवदूत मारये सरशें येता आनी हीच आदल्या करारांत सर्वेस्परान भासायलेली खबर नव्यान मारयेक दिता. तुजे थावन एक सोडवंडार जल्मतलो, एक भुरगो जल्मतलो, इमानुएल, आमचे मदें देव, जेजू, देव सोडयता, अशें नांव तुवें ताका घालचें. कित्याक
तो सगल्यांक सोडयतलो, सुटका फावो करतलो. आनी ते घोडेर जरी आंकवार मारिया घुस्पता पूण आखरेक देवाची खुशी मानून घेता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रावांक बरयलेले चिटींत जेजू आपुणूच देवाची बोली, आपणेनूच आपणाच्या जिविताचें बलिदान देवाक केलें हाचो उगडास करता. होम आनी पाडकुल्यांचे आनी बोकड्याच्या रोगतान आनीक आनी बोलयो नाकात, योद्न नाकात, पूण आपलोच योद्न जेजू देवाक भेटयता आनी म्हणटा, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. देवाच्या उतराक जाबाबूय बाबा म्हणून त्याच उतरांनी आमी दिला, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. देखून आयची परब भावार्थाची परब, मुनीसकुळाचो इतिहास बदलला ती परब आमी समरमता आसतना आमकां देवाची खुशी मानून घेवंक आनी आपणावंक तुका म्हाका आपयता. घोडी ही उतरां तुका आनी म्हाका म्हणूंक घोडये सोंपें जायत, घोडी आमी म्हणटात, पूण जिवितांत जेन्ना पाळूंक पडटा, जेन्ना जिविताची घोडीत म्हज्या जिवितांत ही भाशेन घडटा तेन्ना ती परिस्थितींत तूं आनी हांव ही भाशेन देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत आसूं, हांव देवाची खुशी करूंक आयलां हें तूं आनी हांव म्हणटात काय. भवमरीनो चिंतची गरज, नियाळची गरज. जेजून बापाची खुशी केली, मारयेन देवाची खुशेक ती आयती जाली, जाल्यार तूं आनी हांव तांची पाटलावदारां कशी, मारयेची पूत आनी धवो कश्यो आमी तेंच म्हणूंक गरजेचें. दुबावना मनीसपणाचे अस्कोतायेक लागून आघोड जाता, मनीसपणाचे अस्कोतायेक लागून कुस्तार जाता. कित्याक सोंपेपणी आमच्यान आमकां जायते भाशेन घडोना तेन्ना देवाची खुशी ती म्हूण मानून घेवंक आमकां आघोड जाता. आज जेजू सायबीन माय तुका म्हाका देख दिता, तुजे म्हजे मुखार तांचो हो नमुणो पवित्र सभा देवाचें उतर आमकां दवरता. दुबावना जेजू खरो देव त्याच बरोबर खरो मनीसूय बी, आनी देखूनच मनीस कसो कश्टावता, मनीस कसो देवा थंय मागता, मनीस कसो हें पात्र हें कोश्ट आपले सोरशिल्ले निवार म्हूण मागता, पूण आखरेक तुजी खुशी म्हजे सवें जावं अशें जेजू म्हणटा. मारयेनूय बी ही व्हड जबाबदारी आपल्या जिवितांत पाळटा आसतना तेंच आखरेक म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चांकून जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. दुसऱ्या उतरांनी तुजी खुशी जावं म्हजे सवें. आज ही परब आमी समरमता आसतना भावार्थाचो नियाळ आमी करता आसतना भावार्थाचें सोत आमी नियाळटना तुका म्हाका सदांच देवाची खुशी पाळूंक मानून घेवंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमकां त्या जेजूचो आदार मागुया. तुजें म्हजें मागणें सदांच जावं दी, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. आमेन. सुखली भिरवया. आज तवाचीक पोरबे समयार खरें म्हळ्यार आमचे व्हडल्या आकारान भावार्थाची उत्सानी करची गरज, पूण ह्या व्हडल्या आकारांत आमच्या गायनाच्या झेल्याचेर आसा, पूण ती आमच्यान गायनाच्या झेले उगडूंक जायना. देखून आमी सदांचे भाशेन आमच्या भावार्थाची उत्सानी करतले, सोत मानता आमी म्हणटले आनी देवाचो पूत मनीस जालो हें सोत सोबे माजार भावार्थान आमी परगडटले. बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोत पिता रूपाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या पवित्र वरवी वरवी सामावलो, आंकवार मारयेतान सोललो, Pons plata haltani kossusle, taka kursal solo, to melo ni taka nikipil, to mele modetio, tisarissa meliantlo chibonzo, sargazzolo, sorpotvitar teva papacia usviacus, tuitan civiane melenci munsubi koroketalo, sot manta povitratmia, katolik povitr sobe, boktan sveikta, patkanche boksane, kudici chivon pon, सासनाचेंची आमेन. बसूया. गायन गावया. आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29. आमची बात करून काढू
म्हजे भवमरेनय म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या पातळें बलिदान आपल्या मनात खरी मोहिमेन आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदार सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा तुजो एकलोच पूत मुनीस जालो ती घोडी आपल्याच ओरंबाची भागी घोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता आनी हो दोबाची गूढ समारंभून संतोषान तुका हो दिनवासनीचो योद्न भेटयता तो तूं मोहिपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या समारंभा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थाभरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणदार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गार थांब देंवलो आनी तुजे अगणीत मोगाचे येवजणेचो मारयेक ताणेन संदेश दिलो. उखोण भावार्थान तिणेन तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय खालतेपणी ओळखून निश्कळोंक आंकवारीन तुजे चाकोरणीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घोडी तिचे निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुजे पोरचेक केल्ली भासावणी पाळ्ळी तुवें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांचे ओत्रेक बागयलेले पुर्तेपणी देखून ताचे सुदेशी थांबनासतना वयर स्वर्गार तुका वाकांटा देवदूताचो दोलबार आनी तुजी किर्ती गावून उल्हासता सगळो संवसार तशेंच आमचें किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुखवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परींचे वंशातूच आनी काल्स घेतली नव्याने तेन वास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांची बोगसणे मेळचे तुमचे पासून आनी समेस
मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Powartaco gut porgotiam, Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतून. बापा जेजूच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नो जिविताचो उंडो सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या कोणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबांबरींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. बाबा जिवितांत अनुभवूंक पडलेल्यो आघोडायेच्यो घडयो आमी बरे भाशेन मानून घेतल्यात. जिवितांत वयर सकल जाला आनी जाता तेन्ना तुजी खुशी आमचे सवे जावं असलीं भावार्थाचीं उतरां घडी आमी उच्चारल्यात. नाका लागून हें फुडें व्हरूंक कोश त्रास आडकोळी फुडें व्हरूंक आमकां सोंपें जालां. भावार्थाची परगटणी, भावार्थाची उच्चारणी, भावार्थाचो जाबाब आमी दिला तेन्ना देवाचें उदेक बरेंपण सांगात आमी घेवंक पावल्या. देवाच्या आदारान हे सगळ्याक फुडो करूंक आमकां उत्तेजन आनी घोटाय मेळ्ळे. ह्या वेळार जेजू आमकां फावो जाला, जेजू वरवीं आमची सोडवण जाल्या आनी ह्या पासून भावार्थाच्या देण्या वरवीं देवाचो सांगात आमकां मेळ्ळा देखून असले सभार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. समेची शांती सदाकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी.
कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू तुझें नांव आर 20 पान 185 आर 20 पेज 185. जेजू तुझें नांव बाबान निवडलें गोडव्यान बोल गोडलें मारयेर उजारलें जेजू तुझें नांव बाबान निवडलें गोडव्यान बोल गोडलें मारयेर उजारलें जेजू 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 जादू म्हाका जेजू 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 जादू म्हाका जेजू जेजू तुझें नांव रोदा बाबाचो आनंद मारयेचो सोदोस मुर्जाचो जेजू तुझें नांव रोदा बाबाचो आनंद मारयेचो सोदोस मुर्जाचो जेजू 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 जादू म्हाका जेजू 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 जादू म्हाका जेजू. प्रार्थूया. भोव मोगाल बापा, आंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी पोरगोटूंक आमकां कुरपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचे शक्तीन सासणीक सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार सक्रामेंतान रावलेल्या आर 30 आनी 1 पान 190 आनी 3 आर 31 पेज 193. Sacramental Ralolia Ogacha Jesu Sacramental Ralolia Ogacha
एकांक वाचोली गोरबेस जातोली आनी ती एका पुताक जोडून दितोली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव म्हूण ताका लोक वळखतलो ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले पळय तुज्या कुसव्यांत गोरब संभवला तो पवित्र आत्मे वरवीं जाला तुका देवाची पुताची आवय जावंक वेंचून काडले तुज्या कुसव्यांत जल्मतलो तो पूत जेजू सगल्यांक सोडयतलो जेजू म्हळ्यार देव सोडयता ही आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे हो पळय हांव येता तुजी खुशी करूंक येता बाबा म्हणिनो असली साबार चिंतना ह्या आमच्या मुखार आसतल्या ह्या आल्ताराचेर उंड्या रुपांत आसतल्या जेजूचेर आमच्यान दवरूंक जाता हो तो सोमी हो तो सोडवंडार जो आमकां पातकांतली सोडयता नवें जिवीत दिता सदांच सदांकाल आमचे मदें जियोंक तो आयला आपले देवपण सोडून देव बापाचें गोप सोडून आमचे गोतीन जियोंक संवसारांत आमचे मदें तो आयला भावार्थाची गोडी ती भावार्थाचें सोद तें आमचे खातीर आमचे मदें हे मनीस सोयीम ताणें घेवन सगळे गोतीन पातोक मात सोडून तो आमचे सारकेलो जालो होच जेजू हे उंड्या रुपान ह्या आल्ताराचेर आसा आपलो सांगात तो आमकां दिता आपली कृपा तो आमकां दिता हो पळय हांव येता तुजी खुशी करूंक येता असली उतरां म्हणून तो आमकां गोठायेन बरोवंक तो येता ह्या वेळार एक घडयेर ताचे हांसणें भोगुया म्हणजे नदर ताचेर दवरुया रूप रूप ताका पळोवया भोगुया आनी ताचेच सारकेलें सदांच बापाची खुशी करतलें जिवीत बापाचे कुशेक आयतें जातलें जिवीत आगोड परिस्थितीन पासून होयकार दितलें जिवीत आमकां मेळून घेवंक ताचो आदार ह्या वेळार मागुया आनी हें करूंक हे ताच्या व्हड जिविता खातीर स्फूर्ती दितल्या जिविता खातीर नमणीक जिवीत जातल्या खातीर ही आमच्या सोम्याक आमची मान बागावन नमस्कार करूया